आमच्या सारस्वत एज्युकेशन सोसायटी जे 114 वर्साची जी सोसायटी आसा एज्युकेशन सेक्टरान काम करता ते आमची एन्युअल जनरल बॉडी मिटींग जाली आणि ह्या जनरल बॉडी मिटिंगेन आमचे एवरी 3 वर्सान नवीन एक्झिक्युटिव्ह कमिटीचे निवडणुका जाता ह्या वर्साय आशिल्ले आणि ह्या वर्सा म्हजे पॅनल हांव अध्यक्ष म्हणून आमचो वायस प्रेसिडेंट बाब अशोक केकरे, सेक्रेटरी बाळकृष्ण पोळेकर, जॉयंट सेक्रेटरी कौस्तुभ सावकार, ट्रेजरर अमोक परिकर आणि जॉयंट ट्रेजरर प्रदीप जोशी असे आमचे पॅनल आम्ही घाल्ले आणि आज ते बिनविरोध युनानिमसली ह्या जनरल बॉडीन एडॉप्ट जाले। आम्ही आमची नवीन कमिटी 2025 ते 2028 कार्यरत आसतली आणि गेल्या इतल्या वर्सांची जी उदरगत जाल्या सोसायटीची किंवा आमचे इन्स्टिट्यूशन तीच फुडें व्हरपाचे कार्य आमच्यार जबाबदारी आमचे जनरल बॉडी मिटिंगेन दिल्ली आसा ते आमी फुडें पार करतले। आता कशें आसा की भरपूर चॅलेंजीस आसा, नवीन न्यू एड्युकेशन पॉलिसी आता एडॉप्ट जावपाची आसा आणि ताज्या खातीर जे चॅलेंजीस आसात ताज्या खातीर आमी सज्ज आसा। आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर गेल्या 10 वर्सांत बऱ्या पैकी जाल्ले आसा आणि हाजे फुडें आमी न्यू एड्युकेशन पॉलिसी खातीर मागीर जावं प्री प्रायमरी जावं स्कूल जावं हायर सेकंडरी आणि कॉलेज सेक्शन सो अशे तरेन सगळ्या आमचे जे इन्स्टिट्यूशन आसा तांकां आमी बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें फॅसिलिटी भुरग्यांक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो फुडल्या 3 वर्सां आणि म्हाका दिसता नवीन एड्युकेशन पॉलिसीक आमची संस्था पूर्णपणे सज्ज आसा आणि आमी ते बरे तरेन पार करतले। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.